यूथ ऑफ जीएसबी सेवा मंडळाचे ನೇರ प्रसार तशीच रेकॉर्डेड कवरेज पळयता आसची वॉलंटियर्स विंगड गांवां दाखोवन येवन तांगेल कामाक रज घाल हांगा येवन काम करताची एक लागी उल्लोच प्रयत्न हांव करता तशें हांव थंय दाखोवन निमगेतात आनी खंयची कंट्री दाखोवन आयल्याची नांव कसं नाही म्हणून फर्स्ट हांगा दाखोवन स्टार्ट करता तुमगेलें नांव आनी प्लेस सांगेच मिगेल नाव मंजुळा पै हांव न्यूझीलंड सिटीजन करंटली वर्किंग इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया आमगेल सांज दुखून आमी पूज करचे येता आशिल्ले म्हगेलें नांव सार्थक कामत हांव न्यूझीलंडा देखून येता आसा म्हगेलें नांव गोपीकृष्ण प्रभू हांव सिंगापोरा देखून आयला विशाल भंडारकर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया नागराज शेणै सिंगापूर मिगेल नाव शांतला गोपी कृष्ण प्रभू हांव सिंगापुरा देखून आयल्या रमानाथ नायक दुबय देखून गोपाल कृष्ण सिंगापोरा देखून आयला अंतरा शेणै सिंगापुरा देखून Devansh. Dubai. UAE. Dubai. My name is Ishan. I'm from Dubai. शोभा नागेंद्र कामत UAE. ऋतिका शनाय सिंगापूर सुनील शेणै दुबई अनिता गिरीश कामत बहरेन. नागेंद्र कामत दुबई विनायक शेणै दुबई गायत्री प्रभू USA. राजीव कामत डॅलस USA. हांव गोवर्धन भागवत कारकळा देखून आनी हांगाचे कारकळचे ओके एकडे राजीव मामा सची राजीव मामा फर्स्ट सांगायची तुम्ही कामाक रज घालून येवन हांगा एक 5 दीस सेव करचे हाजे विशय सांगायच आम्ही म्हळ्यार आतां तुमी हांगा पळयलें अशें पुरो सकड जे वॉलंटियर्स आसा अशी मस्त आनी वॉलंटियर्स आसा ती जे सकड विंगड जाग्यार देखून येता ती तुमी पळयलें अशें ईस्ट टू वेस्ट सकड वॉलंटियर्स आसा आनी सांज दाखून आमी हांगा मस्त वॉलंटियरां काम आनी करन आसा ती देवान आमकां मस्त पावला म्हणजे आमी आज जी आसा ती आमगेल महागणपती आनी आमगेल स्वामेल जे काशीमठा स्वामी आसा ती तांगेले निमित्त आमी आजी अशी आसा ती सो त्या निमित्त आमी एवरी इयर खंयचे जगांत आमी आसल्यार आमी ॲटलिस्ट सकडान हांगा येवन हांगा देवाल सेव करची म्हूण आसा ती काम बिजनेस कोणाले आसा सकड आमी येवन हांगा देवाल सेव करना ताजें भाग्य आमकां मेळटा तशीची ताजी आशिर्वाद म्हूण आमी बाकी आमी म्हणचे की 5 दिवस आमी सेव करचे मागीर देव आमकां वरलेले 360 डेज आमकां पळोवन घेता म्हण तशी थँक्यू तशी सुनील ना घ्या सांग दुबय दाखोवन आयला कसं नाही वॉलंटियरिंग करचे कितले खूश आस हे लास्ट 2 वर्सां आमकां एकदम तळमळ जाता आशिल्ली टीव्हीर पळयतना आमकां दोळे उद्दा येता आशिल्ले कसं म्हळ्यार आमी थंय वचून आमगेले सेव अर्पण करचे जाय न्ही बट 2019 दाखून आतां 2022 ह्या 2 वर्सां 3 वर्सां गॅपान तो आमकां ह्या वर्सा आमकां अशी लेखना की आमी ते 2 वर्सां गॅप आशिल्ले म्हणून हे महामारी संकटान तो आमकां बारी तोंदरे जाल्ला बट ह्या आत्तां हांगा येवन आमी 2 दिवसां दाखून काम करता आसाची आमकां तें कळना की इतली 2 वर्सां आमी मिस जाल्ला अशी म्हणून त्या पुरा देवाल कृपा आनी आमी ह्या म्हणचे म्हळ्यार from all over the world volunteers are there who are coming here and meeting us तो आमकां त्या एक खुशी आमकां सक्कड देशा भोंवचा जायना बट ह्या एक स्थळ अशी म्हळ्यार सक्कड ईस्ट टू वेस्ट राजीवान म्हणलेलें म्हणके सक्कड कडेन दाखोवन येताची तशी आमकां ह्या एक संभाव आसा की हांगा येवन आमकां मेळ न्हू सगळ्यांक एक खूश पावचे असेल जागे थँक्यू येच येद्रायाची सांगायची तुमकां कितले खूश आसा हांगा येवन वॉलंटियरिंग करचे म्हाका खुशी म्हळ्यार मस्त खुशी आसा सांगचें जायना तितली खूश आसा अशें जाल्लें की 2 वर्स आमकां येवचें जाय न्ही कोरोना निमित्ती कोवीड निमित्ती मात आमी मस्त थँक्स कोरता GSB सेवा मंडळाक आनी यूथ ऑफ GSBक तांणी आमकां 24/7 लायव्ह दाखयलें ताजे निमित्त आमी एटलिस्ट थंय बसून ते पूज आनी पळोवन आमी घरा देखून यतान शक्ती यतान भक्ती जाल्ली तशी पूज आनी केली मात ते 2 वर्स कशी गेल्ले आतां आमकां आनी खूश आसा की आमकां हांगा येवन एक देवाल पांयामंदा सेव करच्या कापास एक अवकाश मेळ्ळें तशें एक मस्त खूश आसा थँक्यू तशें रावल्या तुमकां कितले खूश आसा एक वर्सांत रज घालून येवन हांगा काम करचें देवाल खातीर कसं सांगता खुशी मस्त आसा आमकां 2 वर्सां दाखून येवच्या जाय न्ही कोरोना निमित्त पण ह्या पंता देवाल आशिर्वादान आमगेले थंय बिजनेस सेटअप जावन आमकां रज काडूंक एक येवच्या जावन त्या एक मोठा खूश आसा थँक्यू सो आनी कोणी उलयता बाय अनेक कसं म्हळ्यार आमी हांगा वॉलंटियरिंग केल्ले निमित्त आमकां ह्या प्रोत्साहन म्हणलां की तांगेल देशा वचून हांगाचे आमगेले भारताचे खंयचे आमगेले ते रिच्युअल्स आसा चुडी पुजकी सत्यनारायण पुजकी गणहोमकी
आनी दल्लास आनी आतां गणपतीनी दवरचा स्टार्ट केला. तशी आमी दुबयन ते आमगेले केलो प्रोग्राम्स जाता आशिल्ले भजन एकको त्या पुरा ते एक रिलिजियस आमगेले चेडूआंक येवच तशी ते आमी हांगा दाखोवनूच चडटा वती आमकां ते प्रोत्साह मेळटा. थँक्यू तुमी उलयता. हाज्या फुडें आमी हांगा बस्तू काम केलां पुरा वेळ जाल्यार आमगेले कर्मभुमी आमी आसूचे बारेनांतू थंय मस्तू आमची गेला आसा म्हूण आयकून आमी वतान जाल्यार एक GSB ना आतां एक 2 वर्स फुडें आमी एक साना मटा एक GSB म्हूण स्टार्ट केला. हांगा आशिल्ल्या जनाक आमकां अशी उमेदी आमगेले हांगा कशी जाता तशी एक तितलें न्हय जाल्यार एक साना मटा काय पूण एक बिगिनींग करता आनी ते देवान चलसून दिला आमकां आनी मुखारी ते जाता म्हूण लेखता आमी. थँक्यू सांगेच. आमी हांगा सान दुखून येवचे सर ऑलमोस्ट 40+ इयर्स जाले आमी हांगा सेव करता ती. Miguel actually full education, the scholarship was through Mahagणपती here. The GSB Seva Mandal was giving out the scholarship. तर आमकां देवाने हात धरला अशें आमकां लेक्चर. लास्ट 2 वर्स येवच्या मेळ्ळी ते आमकां चिके दुख्ख आसा पण ह्या वर्स येवच्या मेळ्ळें आनी देवाला इतलें मागून घेवचें आमगेले हात केन्ना सोडून आसा. आमगेले तरफान कितली सेव जाता तितली देवान कोण दिवका देवान करून घेवका आनी प्लस एवरी इयर आमकां हांगा घेवन येवचें तशें करता म्हणून इतलें मागून घेता. थँक्यू या सांग. हांगा आमकां 2 वर्स येवं जाय न्ही तर ते ह्या वर्स येवका म्हणून आमगेलें प्रिपरेशन ऑलमोस्ट 1 वर्स तर आसताची ताचे पयलीं लास्ट 3 म्हयने पळय आमगेले कावंटींग डेज आशिल्ले केन्ना आमगेले मोगा बापाक पळोवचें आनी हांगा येवन सेव करचें ते 2 वर्स आमकां जाय न्ही. त्या 2 वर्सान आमकां आज ह्या फाटी अवकाश मेळ्ळा ते आमी म्हळ्यार आमकां व्हडली ऑपॉर्च्युनिटी आनी आमी देवान आमगेलो वयरी आशिर्वाद दिवन आमकां अशी येवन एवरी इयर आपोवन सिंगापुरात वचून सेव करून घेवका म्हणून मागून घेवचें. थँक्यू तशीच या हां कसं सांगताच. हांगा येवन बारीक खुशी जाल्या मागीर हांव मन करनाशिल्लें ह्या फाटी येवच्याक. एक्चुली हांव मन केलें 2 दीस फुडें बट देवाले एक हें की तूं कशी मन केल्यार तुका देव हांगा हाडयता त्या एक म्हाका एक बारीक खुशी. हांव प्रति वर्स येता बट लास्ट 2 वर्स येवच्या जाय न्ही येता म्हळ्यार एक कोविडा निमित्त बट आज म्हाका हांगा बारीक खुशी जालें. थँक्यू आणि हांगाच वॉलंटियर्सान मस्त जोर जयकार घाल्ला. NRI वॉलंटियर्स कितले व्हडान जयकार घालता म्हणून सगळ्यात गुण पळोवका पोरा जाणां पळया तुमगेले जोश कितले आसा म्हणून. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. थँक्यू इतली वेळ उलयले खातीर. थँक्यू पोरा जाणांक मस्त धन्यवाद. थँक्यू अशी NRI एक व्हड ग्रूप तांणी वर्स तांगेले कामां रज घालून हांगा येवन काम करताच असल वॉलंटियर्स पळोवन तुमकां खुशी जावन अशें पुरो लायक शेअर कमेंट खंडीत आसूं म्हूण निमगुत्या ह्या एपिसोड हांगा एंड करता पळयले खातीर धन्यवाद. थँक्यू.